जगात कितल्योशोच महामारी येवन गेल्यो, पण कोविड महामारी आड झुजताना भारताक ताजे आड एका वर्सात वासीन काडपाक येस आयले। हे वासीन 100 कोटी परस चड लोकां मेरेन पावले। भारताचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणा खाला हे जावपाक पावले। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची ही उतरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची गुजरातचो मुख्यमंत्री म्हण आणि भारताचो प्रधानमंत्री म्हण 20 वर्सांचो कार्यकाळ फोंड्या फार्मसी कॉलेजीत मनयलो। ह्या वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयतालो। मोदी एट 20 हे पुस्तक ह्या वेळार उजवाडाक हाडले। हे पुस्तक वाचून ताचेर विचार करून मोदीची संकल्पना चालीक लावपाचो यज्ञ दरेकल्यान करपाक जाय। तशेंच CAA, GST सारकिले महत्वाचे निर्णय जे फाटल्या 70 वर्सांत जावंक नाशिल्ले ते मोदीन घेवन दाखयले। मुख्यमंत्र्यांनी सांगले, गेली 50 वर्सांपेक्षाही चड वर्सां जाली ह्या देशाची फाळणी जाली। तेन्ना कितलेशेच परत म्हणजे आमी थंयसरले मायनॉरिटी कदाचित हिंदू आसतले, कॅथलीक आसतले, सिंधी आसतले, अशे लोक जे हांगा स्थायीक जाले तांच्या सिटीजनशीप अमेंडमेंटचो विशय आशिल्लो, ताका नागरिकत्व दिवपाचो विशय आशिल्लो, तो तेंच्यांनी करून घेतलो। अशे कितलेशेच विशय जे ल्हान ल्हान विशया वचत ना, गेली 70 वर्सां जे विशय सुटून नासले ते विशय माननीय नरेंद्र मोदीजी आयल्या उपरांत खऱ्या अर्थात सुटावे जाले। म्हणजे कोविडा सारकिल्या काळात आमी पळयताले की वॅक्सिनेशन 100% वॅक्सिनेशन पुराय करप। पयलीं जेन्ना महामारी येताली कदाचित आमकां खबर ना, आमच्या जनरेशनात पयलीच महामारी, पयलींच्या लोकांनी म्हणजे पोलिओ आसतले ताच्या पेक्षा वेगवेगळ्यो महामारी पळयल्ल्यो। एखादी महामारी आयली काय तेजेर वॅक्सिनेशन येवपाक 10-20 वर्सां वयताली। आमी जी कोविड महामारी आयली एका वर्साच्या भितर वॅक्सिनूय आयले आनी वॅक्सिन घेवन वचूंक ना। 100 करोड लोकांक वॅक्सिनेशन दिवपाचो फर्स्ट डोस काम आनी परत आतां दुसरो डोस दिवपाचें काम ह्याच सरकारान पुराय केलें। हें इतकेंच आनी ह्या सगळें जाता आसतना माननीय मोदीजीची संकल्पना म्हणजे आत्मनिर्भर भारत व देश आत्मनिर्भर जावचो, म्हणजे मेक इन इंडिया ही संकल्पना फुडें घेवन वयता आसतना प्रत्येक गोष्ट आत्मनिर्भर जावपाच्या दृश्टीन तांच्यांनी पावल उचलला। ते खरोखरूच युथा खातीर आयकॉन आसात। ते खरोखरूच ह्या देशाक एक विश्वगुरू बनोवपा खातीर फुडें वता आनी म्हणून हांव तुमच्या लागीं मागता की माननीय मोदीजीचें स्वप्न व देश आत्मनिर्भर भारत करपाचो आनी हे गोंय स्वयंपूर्ण करपाची संकल्पना तुम्ही सगळे जाण देशाची सगळी फॅमिली हीच म्हजी स्वताची फॅमिली असो विचार त्यांच्या तकलेन आसा। अशा तरेचे जे नरेंद्र मोदीजी आसात त्यांच्या बुका संदर्भात आज वेगवेगळे वक्ते उलयतले। भारतीय जनता पार्टीन देशभरा भितर ठरयलें की त्यांचे बूक जे आसा ह्या बुका संदर्भातली माहिती युवकांक मेळूंक जाय। ह्या संदर्भातली माहिती पब्लिकेक मेळपाक जाय, कारण त्यांचे बूक जे बरयले ते एका लेखकान बरोवना आनी एखाद्या राजकारण्यानी बरोवना। त्यांचो ज्या ज्या लोकां बरोबर संबंध आयलो, ज्यांच्यांनी तांकां जोडून पळयले, अशा सगळ्या लोकांनी आपलो अनुभव कितें त्याच्या भितर आमी पळोवपाक शकता। स्पोर्ट्समॅन आसतले, लेखक आसतले, एखादे वेगवेगळ्या व्हडले बिझनेसमॅन आसतले, असे कितले तरी लोक आसात ज्यांच्यांनी ह्या बुका संदर्भात आपले अनुभव कितें त्यांच्या ह्या राजकीय क्षेत्रा भितर काम करता आसतना त्याचो फायदो ह्या देशाक कसो जालो अशा तरेचे अनुभव त्याच्या भितर बरयल्ले आसा। आनी तुमच्या समोर मांडपाचो एकच विशय आसा, तर एक प्रेरणा जी आसा त्यांच्या कडल्यान आमकां ही प्रेरणा घेवपाक जाय। कारण आमी पळयता आसतना पळयता की यूथ होच खरो फ्युचर हो ह्या देशाचो आसा। त्यामुळे एक्झॅक्ट येदे व्हडले मनीस जे वेळाचेर जाता, ह्या देशाचे येदे व्हडले देश जे वेळाचेर सांबाळटा आनी हे सांबाळटा आसतना आपल्याक कसलोच आगाक दाग लावपाक दिना हे जे वेळार आसता ते ह्या युथाक कळपाक जाय। गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक।